वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? तो आज आमचे न्ही बिगिनर सकाळ जाला. खंय वचपाचें बी आसलें न्ही बिगिनर सकाळ आतां आमचें. सो ऋतिक आनी शिव सकयल गेला गाडी काडपाक. सो आयज प्लॅन केला की खंय वचपाचें. मिशेल येतलें आमच्या वांगडा. पण आयज हें ना, वेदर बरो आहा, वच ना आयज बरें जालें. ओके, सो आयज प्लॅन केला वचपाचें हांगा इको फार्म, शरवराज इको फार्म थंयसर आयज वयतले आमी. एक्चुली न्ही फाटीं खूब प्लॅन केल्ले की अशें खंय वॉटर स्पॉट खंय अशें वचया म्हणून खेळपाक बीन. केन्ना अशें वचोंक ना आमी वॉटर स्पॉट एन्जॉय करपाक, केन्ना वचोंक ना. सो फाटीं आमी प्लॅन केल्ले खंय या खूब डिसायड केल्ले. सो हें बरें आहा म्हणपाक मिशेल, शरवराज इको फार्म सांखळी खंय तें, हें बरें आहा खंय. सो या म्हटलें. मम्मी येना खंय, ती म्हणटा आपल्याक जावचें ना खंय मम्मी. सो मिशेलाचे कजन येतले, हांव ऋत्विक शिवनाथ इतलेच जाणां. ओके, सगळे जाल्ले 8 जाले आतां. ब्रेकफास्ट जाले आमचें, जस्ट लायक पोहा केल्ले आयज. पोहा केले. ओके, ब्रेकफास्ट जाले. सो रावला आमी आतां मिशेला, अजून येवंक ना ते येयले की आमी भायर सरतले. हांगच्यान खंय ते 29 किलोमिटर खंय पर्वरींतल्यान 29 किलोमिटर. सो आमकां 45 मिनट लागतले थंय पावपाक. सो 9 ओपन आसता तें. पळोवया, असले वॉटर स्पॉट बीन हांव फर्स्ट टायम वयता, केन्ना अशें वचोंक ना अशें, ताका लागून. सो समर सिजन न्ही, मातशें कितें तरी एन्जॉय करया म्हटलें. सो फाल्यां वयतलें मिशेल, आयज लास्ट, फाल्यां वयतलें. सो रेडी जाला हांव. आनी आयज केंस सोडपाचें परिस्थिती ना, इतले गरमी जाता. सामको दमट आहा आयज वेदर. म्हाका कोणें कमेंट केल्लें की इट्स नॉट क्लायमेट, इट्स वेदर. सारकें. ओके, आयज वेदर मातसो क्लावडी आहा ताका लागून. ओके, सो वयता हांव सकयल. पळय आजून येवंक ना मिशेल, ताकाच रावला हांव. ओके, मागीर मिशेल येयली की तुमकां मेळयता. ओके, चला. सो हांगासर पळयात मिशेल आयला. हांव समजलें मिशेल न्हिदला आसता घरा कडेन. फोनूच लागना मिशेलाक धरलें खंय वॉचमॅनान. आय कार्ड प्रूफ सगळें विचारतालें खंय. मिशेल सगळें हाय म्हण, गूड मॉर्निंग म्हण. हें फोनार उलयता. आनी हें आसा मिशेलाचें कजन. सो जालें, आतां आमी भायर सरता. तर सेक्युरिटी ताका धरले खंय. तो वळखीचो आसले न्ही सेक्युरिटी, तांकां धाडटा भितर. म्हाका दिसता न्यू दिसता. सो मिशेलाक हें काड, आयडी कार्ड, प्रूफ कार्ड, तें कार्ड म्हण हांव मात येवंक ना कित्याक आजून 8-15 जाली. मी आयले श्वेता सगळें हाय म्हणूंक ना. चला. तो हांगासर सगळे लोकेशन बी सेट करतात. केन्ना पावूंक ना न्ही तेवटेन, ताका लागून. बिचरी फुडें तें न्ही, सांखळी. सारकें लोकेशन सेट करून दवर, खंयच्या खंय पावशी. तो हांगच्यान कितले किलोमिटर? 29. एक 45 मिनटां पावतले न्ही. फर्स्ट टायम वयता आमी. पळोवया. वॉटर स्पॉट न्ही, शरवराज कितें म्हणटा का? शरवराज इको फार्म. हांव सुद्दां म्हणूंक कळना आमकां. शरवराज तें, हय, शरवराज इको फार्म. थंय गेल तुका सांगता कशें कितें पॅकेजीस कितें आहा ते. तर तुमकां गेल न्ही तर सांगता तुमकां कशें कितें आहा तें. कांय आयडिया ना आमकां. आमी कॉल केल्ले, मिशेलान कॉल केल्ले न्हू मिशेल तांकां, म्हणजे बुकींग करपाक. ते म्हणपाक लागले थंयच येवन बूक करूंक जाय खंय, ताका लागून. थंय गेल की तुमकां सांगता हांव कशें कितें आहा तें. शिव म्हणटा रस्त्यार कळूच ना खंय. आयज संडे, सगळे लोक न्हिदला. रोड खाली, कोण ना. बरी दिसता न्ही मिशेल, अशें कोण ना पळय. तेवटेन ना गाडी, कोण ना, खाली. वय कोणूच ना थंय पळय. वय सगळे न्हिदला घरा कडेन आयज. सो हो आसा आमोणा ब्रीज. बरें बरी दिसता न्ही हांगच्यान. वय लांबच्या लांब. सो पावली आमी पळयात. वॉटर पार्क, एडवेंचर पार्क, अम्युजमेंट पार्क आनी बार एंड रेस्टॉरंट खंय. सो जस्ट पावली आमी. आनी हांगासर पळयात पार्किंग बरो स्पेस आहा. जस्ट आत्तां पावली. तरी आमी घेतले मिशेला. हांगासर पळया पार्किंग एक बरो स्पेस आहा. हय. ओके, आनी हांगासर एक तुमकां दाखयता. एक हें जाम म्हणटा ताका न्ही. कितले जाला पळय, 2 झाडां. कितले फुलां आला पळय ताका. तें जाला मरे. हय, चल या. सो आतां आमकां टिकेट कितें कशें? वयर न्ही. वाव, बरें आसा हें पळयात. खूब व्हडलें आहा शिवनाथ न्ही. हय, चला.
सो हांगासर न्ही सगळे टिकेट बरयला. सो वॉटर पार्क आसा 700, एडवेंचर पार्क 300, मागीर अम्युजमेंट पार्क 300, मागीर फ्ल्यूम कोस्टर 300, झीप लायन 300 आनी फार्म एंट्री 300. सो हांगा 80% एप्लिकेबल आहा GST. सो कशें आनी कितें अजून येवंक ना. आमी बेगिना पावली मिशेल. अजून टिकेट काडपाक कोण येवंक ना अजून. अबे हांगासर दिला पळय दाखयता. सो सीजन ऑफर बीन आसा हांगासर. सो फार्म एंट्री विथ वॉटर पार्क, अम्युजमेंट एडवेंचर पार्क. सो 1300. आनी हांगा आसा फार्म एंट्री, वॉटर पार्क, एडवेंचर, अम्युजमेंट आनी फिल्म कोस्टर 1900. सो हें आसा आमचें 5 सगळें सारकें मेजून घे. हें आमचें आसा जेवणाचें कुपन न्ही. थँक्यू मरे. तिकीट बी बूक जाल्लें आसा. तिकीट बूक केला आनी 1900 पॅकेज घेतला आमी न्ही. तितून अम्युजमेंट पार्क मागीर आनी कितें आहा एडवेंचर पार्क मागीर जेवण बिवण सगळें तितून न्ही इन्क्लूड जाला. 1900 पर पर्सन. रितिकाक कितले घेतला 1000 रुपीज. ताका खंयचे 2-3 एक्टिविटीज ताका ना भुरग्यांक न्ही. जीप लायन कितें एक एक्टिविटी ताका ना. सो ऑलमोस्ट जाल्लेलें आसा आनी अशें तुमकां ते एक हें बांदतले बेल्ट बांदतले. ओके जाल्यार या न्ही. चला हांगासर न्ही बसून पिकनीक करूंक बरें आहा न्ही. खुर्ची बिर्ची लावन दवरला. वा बेस्ट आसा थंय वॉक करपाक. थंय रेस्टॉरंट आहा पण हांगा अशें बसून जेवपाक बरें आहा पळय. वो नाल्ल पळय बरी दिसता. आयज वेदर मात बरो आहा आनी बरी हांगासर न्ही फुलांची झाडां बिडां बरी लायला हांगा. हें आसा रेस्टॉरंट. ओके आनी हांगासर सगळें बरयलां पळय आनी सगळे वॉटर एक्टिविटीज बीन सगळे तेवटेन. पण अजून स्टार्ट जावंक ना हेंचें. पण हांगाय बरें आहा पळय. बेस्ट आहा म्हणजे पळोवपा सारकें आसा. हांगासर न्ही सगळे कॉस्ट्यूम स्टोर आसा आनी ते खावपाक बीन सगळें थंय आहा. आजून हेंच्यांनी स्टार्ट करूं ना हेंच्यांनी. येयला कपडे चेंज करपाक. सो मागीर चेंजींग करया. स्टार्ट जालें खंय तें. सो हें आसा चेंजींग रूम फॉर लेडीज आनी जेंट्स. ना हे लेडीज. जेंट्स खंय चेंजींग. जेंट्साक ना खंय चेंजींग. थिंगा आहा जेंट्साक. सो आमी हांगा जाला रेडी. कपडे चेंज केला. आतां शू आनी रितू गेला आनी सांगू तुमकां वेदर बरो आहा आयज. वत ना आनी थंय न्ही सॉंग लायला. भंय दिसता म्हाका कॉपीरायट येत म्हणून. सो कॉस्ट्यूम बीन न्ही तुमकां सगळें हांगा मेळटले. इफ तुमी येतना सपोज कॅरी करूंक ना जाल्यार तुमकां न्ही हांगासर तुमी घेवं शकता क्लोथ. ओके नायलॉन स्विमींग कॉस्ट्यूम कंपल्सरी आसा हांगासर. सो तुमकां जाय जाल्यार हांगा ग्लासीस बी सगळें मेळटलें हांगासर. सो पळय हांगा न्ही सगळें आहा. हें कोणाक आतां ते मिशेला चार्जीस कशे 100 रुपीज न्ही. रेंटाक घेता जाल्यार कितले 50 रुपीज. बाय करता जाल्यार 100. ओके सो मिशेल कितें करता बाय करता. हां ऋतिक झालो रेडी. ओके या ऑल सेट न्ही. हय तरी म्हणा आवाजूच ना हेंचे. ऑल सेट. ओके रेडी जाला आमी. आतां वयता उदकान डुबकी मारपाक. चला शू मागीर येतलो. हांवें म्हटलें पयलीं आमचे व्हिडिओ काड मागीर शू येतलो.
चप्पा हांगा दवरुया चल. सांगू आम्ही न्ही लायफान अशें फर्स्ट टायम वॉटर पार्क अशें आमी एन्जॉय करतात. केन्ना आमी अशें वचोंक ना फर्स्ट टायम. सो हांगासर जालें आमचें खेळोन. एक्चुली हे न्ही भुरग्यांचे न्ही गो हे भुरग्यांचे. फुडें आनीक आसा बरें आहा थंय वयता आमी आतां. पाऊस पडते पाऊस पाऊस. ना वेजा ना. Nice. आनी आमी हेतून वयतले. मेन आमचो उदकाचो खेळ जालो. खूब एन्जॉय केल्या. सो आतां आमी हेतून वयतले. तर आयज फूल ऑन मस्ती केल्या. दोगां फूल ऑन मस्ती. आमी तुमी एन्जॉय करा म्हणटा आमकां मातसो भंय दिसता ताका लागून. बरें फूल ऑन मस्ती बरें एन्जॉय केलें. बरें आहा न्ही येवपा सारकें आसा हांगासर. बरें आहा. कॅफे म्हणटा आपूण काय उलयना तुमी उलया. सोडलें आमी मातशें सुकोनी म्हटलें आनी उदकां वयचें ना पुरो. कोणाक इंट्रस्ट ना हितून बसपाक. म्हाका हितून भंय दिसता नाका म्हटलें. आनी बाकीचे बारीक बारीक आहा थंय या म्हटलें हें नाका हांव भंय दिसता. हेतून हांव बसोंक ना. रितीकूय येना हांव पालो. शिवनाथ गेला आनी मिशेल गेला. म्हाका म्हणटालो काय ना खंय. म्हाका कळत येते आनी जशें जशें ऑन जाता पळय तशी वयर वयता. हो एन्जॉयड. खूब स्कॅरी आहा न्ही वयर वयता सारकें. हांव हेतून बसता ट्रेनीन रितिका वांगडा. हांगा बसया. सो आतां आमी वयता हितून ट्रेनीन ट्रेन. शिर्डी गेला शिर्डी गेला.
हेतून न्ही हांव बसलेले हांव उठून आयले हांव बसना म्हटलें खूब स्कॅरी आसा हें शुनात न्ही मिशेल खूब स्कॅरी आहा हांव बसलेले हांव उठून आयले पुरो तुमचें मरे खूब स्कॅरी आसा मागीर मागीर पयलीं स्लो पळोवंक बरें दिसता मागीर मागीर न्ही फास्ट सामकें आनी हांव बसलेले हांव येयलें मागीर हांव जायना म्हटलें आतां आमी न्ही हितून बसला हांवें म्हटलें हांव बसना म्हटलें हेंकाच बसूनी अशें वयतले ते अशें वचून थंयसर मागीर हांगासर उदीक आहा आं चल चल थंय पावले तेमी चडटाना न्ही मातशें स्लो चडटा खंय ते मागीर हांगासर मागीर देंवतली पळय तेन्ना मातशें फास्ट आसतलें आता हांव बसला परत मुखार करता आता बस सकल तर उदक येतलो आता मिशेल म्हणटा खतरो के खिलाडी खंय एडवेंचर कोण वयता वचा कोण वयता वचा आसा कोण हांगासर गायड करपाक बीन चला मिशेल म्हणटा खतरो के खिलाडी चल आता स्टेफी वयता मिशेल देंवले रिती तूं वचना का आसूं नाका करनाका यो देंव तूं रोहित सो ते आतां मागीर खंय आफ्टर फूड तुमी कोण एकलो गायड कोण येतलो करपाक सो आतां ना आतां या म्हटलें खूब रिस्की आहा त्या तो हांगासर न्ही बरें हें आहा म्हणजे एक कितें म्हणटा का फोटोशूट करपाक स्ट्रक्चर एक बरें केला घर टायप फोटोशूट बरें आसा हांगासर न्ही बरें हें जाला लिंबू जाला पण कच्चे हांव थंय आनी कितले जाला बारीक 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 कच्चे आहा ते मिशेल म्हणटा व्हरता का लिंबू सरबत करपाक चल येयला जेवपाक ऑलरेडी भूक लागला उदकान खेळोन खेळोन आनी बरें आहा पळय भितर वाव बरें आहा एक स्टेप आहा पळय वयर वचून पळोवया कितें आहा तें बेश्टें हें टेरेस हें टेरेस नाल्ल कोण नाल्ल काडनिशनात चल या आमी सकल हँड वॉश कर सो हांगा हँड वॉश करपाक बरें केलां न्ही सो आमी हांगा जेवपाक येयल्ली 12:30 जाला देडांक खंय जेवण हांगा भूक जालो सारकें आसूं बशी हांगा तुमकां न्ही वॅज किंवा नॉन वॅज जाय न्ही अशें हांगा ऑप्शन आसा सो एक सायडीन नॉन वॅज दवरला आनी तेवटेन नॉन वॅज दवरला ओके दाखयता तुमकां कितें कितें आहा तें सो हें कितें दाल सो हें दाळ आसा आनी हें पनीर रायस कॅबेज भाजी ब्रेड सालाड पापड हांगा आसा पिकल आनी मीठ सो हें आसा सगळें वॅज जेवण आहा आनी हांगा आसा कोकम सो हांगा आसा चिकन करी आनी कितें फीश करी रायस कॅबेज भाजी सालाड ब्रेड पापड कोकम सोलकडी आनी हांगा आसा पिकल आनी मीठ सो हांगा आसा किंगफीश फ्राय सो ओदोळ आमी येयल्ली तेन्ना कोण नासलेलो न्ही आतां कितें तुमकां थंय रश जाला बसला आमी जेवपाक कशें जेवण बरें आहा बरें आहा जेवून घेता
आनी सांगता तुमकां मागीर एट प्रेझेंट हांव चिकन खाता हांव चिकन ग्रेवी मातशें बरें आहा हांगासर तुमी पळोवंक शकता न्ही कोकम भिंडा म्हणटा ताका भिंडा कितलो जाला पळय खूब जाला सो हांगासर न्ही म्हाका एक सबस्क्रायबर म्हणा पळय हांवें गिफ्ट हाडला गाडीन आसा आपण रेजिना सो म्हाका ते पयल्यान आयले कितें Come. इफ तुमकां जेवण बी हाडपा नाका न्ही म्हणजे जेवण तुमकां हांगा करपाक नाका जाल्यार तुमी जेवण घरासून घेवन येवन न्ही हांगा बसूं शकता हे पळयात हे लोकांनी न्ही सगळें जेवण घेवन येयलां बरें तांकां अरेंजमेंट करून दिलां चेअर्स बी सगळें दवरला न्ही मिशेल बरें हांगासर तांकां आपले कचरो मात उठोवन घरा व्हरपाचें बरें आहा सो आतां आमचें लास्ट उरलां हें झीप लायन चला या हें आमचें लास्ट उरलां झीप लायन पळया कोण कोण वयता पळया हांगाच्यान ना तू आणि वयरा हांगाच्यान वयर वचना सो मिशेल वयता खंय मिशेल एकटें वयता खंय हांव आनी वचना म्हाका भंय दिसता सो आतां मिशेल वयता खंय तूं वयतलें खंय वयता खंय ना सारक्या पावले विषय गेले स्टेफी वयता खंय गेले आम्ही तिकीट सगळं बुक केला म्हणजे तिकीट काढला पण आम्ही वचूकच ना झीप लायनात शिणात वचपाक आपण वचना परत म्हाका तरी गट्सूच ना वचपाक व्हेरी स्केरी मॅन व्हेरी स्केरी कोणाक मातशें गट्स वचूंक जाय असलेतून वचूंक जाय जाल्यार गट्स वचूंक जाय म्हाका तरी गट्सूच ना हांव म्हटलें हांव येना शिणात वयता हांव पावलो पयलीं पण सांगू तुमकां या तुमी खूब एन्जॉय करतले इतलें सांगता हांव तुमकां खूब पैसा वसूल हांगा येवप म्हणजे पैसा वसूल सिरियसली तुमी खूब एन्जॉय करतले अशें झीप लायन आनी बारीक बारीक कितें एक्टिविटीज आहा पण तुमकां मातशें गट्स आसूंक जाय म्हणजे अशें माझ्या भशेन भिवकुडे असले आनी कांय जावचें ना ओके तो ऑलमोस्ट आमचें सगळें जालां आतां आमी भायर सरता ओके मागीर तोंड आनी पळयनाका हांव तोंड म्हाजें काळें आलां हांगासर टॅन जाला सगळें टॅन ओके सो विडियो एंड करता हांव तेच्या पयलीं आयज बर्थडे आहा तांकां विश करया म्हटलें सो आयज बर्थडे आसा एक्चुली तुजो बर्थडे जाल्लो आहा ताणें म्हाका न्ही बी रिलेटेड विश कर म्हटलां नांव आसा एना कार्दोजो बी रिलेटेड हॅपी बर्थडे डियर गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुझे हेल्थ बरें दवरचें हांव हेंच देवा कडेन मागता ओके सो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे एना कार्दोजो सो आनी एक आसा बर्थडे नांव आसा सायमोन मार्टिन फ्रॉम UK सायमन SIMONE सायमन मार्टिन फ्रॉम UK So wishing you many happy returns of the day. God bless you with good health, happiness. देवान तुझी हेल्थ बरें दवरचें हेंच देवा कडेन मागता ओके तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे सायमन सो आनी एक आसा एंजेलो फर्नांडीस सो विशिंग यू many happy returns of the day. God bless you with good health, happiness. देवान तुझी हेल्थ बरें दवरचें हेंच देवा कडेन मागता ओके तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे एंजेलो म्हण सगळ्यांक विश कर Happy birthday and many blessings to you. May God make all your wishes come true. ओके सेकंड हॅपी बर्थडे ओके तो तुमी येवनी मग एंड करता मिशेल शिवनाथा वाट पळयतालो की शिवनाथ वयतलो का म्हणून शिवनाथ थंयच बसलो उगी मिशेल
सांग सगळ्यांक कशें आसलें एक्सपिरियन्स झिपलायना वचप का ना वचपाचें आं पळय स्टेफी कितें म्हणटा झिपलायना वचपाचें अबे आं आतां हेंच्यांनी म्हटलां म्हणजे तुमी जेन्ना येतले पळय झिपलायना वचात आमचे हांगा पयशे डुबले आमी वचूंकूच ना हांव आनी शिवनाथ ओके व्हिडिओ आयचो हो लॉग आमी हांगाच एंड करता करूया न्ही सो आयचो खबर ना कशें जालें तें कशें शूट बारीक कशें हांवें शूट केलां ओके खबर ना कशें व्लॉगिंग जालें तें आं मातशें समजून घेयात ओके चला आयचो व्लॉग हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा शेअर करात आणि चॅनलाक सबस्क्राईब करा तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर बाय ऋत्विक बाय म्हण मरे सगळ्यांना वाजेला I love you, friends. बाय या तुम्ही My channel. या तुम्ही सगळ्यांना ओके God bless you all. ओके चला बाय